नमस्कार, पळया अपडेट खबरो। लोकसभा वेंचणुकेन बीजेपी गुजरात, गोय, मध्य प्रदेश, छत्तीसगडाचे मुख्यमंत्र्यांची कामगिरी दवरतली लोकांमुखार काँग्रेसीचे घराणेशाहीक मोदीची सणसणीत जाप। बीजेपीचे आमदारांचे पेटले म्हूण खबर वाऱ्यार विष्णू म्हणटात ताचे दाव्याक घटसाण, अलेक्स म्हणटा स्वताचेर बगलाण येवचे पयलीं मुख्यमंत्र्यान आमदारांक लावची शिस्त। देड वर्सां फाटीं कोसळिल्ले बेत्याचो प्रसंग बिल्डरान मनार घेतिल्लो जाल्यार काणकोणा 31 कामगार आज साल्वार जावपाचे। साक्षीदाराच्या तोंडांतल्यान आयकयात बिल्डराची कर्मा। तेजपालाचे लैंगिक अत्याचाराचे केशीन क्रायम ब्रांच सोदता हॉलिवूड एक्टर रॉबर्ट डिनिरोची जबानी जाहीर करीत म्हूण डिनिरोची ना तयारी। आरोपपत्र शक्यतो जानेरात। म्हापशा करसवाड्यार हायवे कुशीक अतिक्रमण करतले 12 बेकायदेशीर स्क्रॅपयार्डांचेर फिरयली जेसीबी। येरादारीक आडखळ जाता, चोरयोय वाडल्यात म्हूण कारवाय। आनी पेडण्या वारखणची राज्य पावंड्यावेली शूटिंग बॉल सर्त सिनियर दादले आनी बायलांच्या गटान जिखले मेणकुरेचे सनरायज आनी उगवेचे महादेव स्पोर्ट्स क्लब। खबरो विस्तारान। लोकसभा वेंचणुकेन बीजेपी राष्ट्रीय पावंड्यार यूपी आड गुजरात, गोय, मध्य प्रदेश आनी छत्तीसगडाचे बीजेपी मुख्यमंत्र्यांची कामगिरी लोकांमुखार दवरतली। भाजपाचे दिल्ली जाल्ले राष्ट्रीय कार्यकारिणीचे बसकेन पक्षाची 100 दिसांची प्रचार कार्यावळ थारली। मोदीन केंद्राचे हुकुमशाही आड राज्यांचे प्रादेशिकतेचो मुद्दो काढलो। गांधी घराण्याक पराभव पचोवपाची कापाजदाद ना म्हूण प्रधानमंत्री पदाचो उमेदवार जाहीर जायना अशें म्हणत मोदीन काँग्रेसीचे घराणेशाहीक जाप दिली। एप्रिल मायान लोकसभेची वेंचणूक जाता। काँग्रेस भाजपान आपआपल्यो महासमिती आनी कार्यकारिणीच्यो राष्ट्रीय पावंड्यार बसका घेवन फुडारी आनी कार्यकर्त्यांक चार्ज करपाक सुरवात केल्या। प्रचाराचे मुद्दे थारल्यात। शुक्रारा काँग्रेसीचे महासमितीन काडिल्ले मुद्दे आनी आरोपांक आयतारा बीजेपीचे राष्ट्रीय कार्यकारिणीन जाप दिली। रोल मॉडेल म्हूण गुजरात, गोय, मध्य प्रदेश आनी छत्तीसगडाचे गुड गव्हर्नन्स आनी थंयचे बीजेपी मुख्यमंत्र्याची कामगिरीचो मॉडेल बीजेपी मतदारां मुखार दवरतली। नरेंद्र मोदी सयत मनोहर पर्रीकार, शिवराज सिंग चौहान आनी रमण सिंहाक हो मान फावो जाला। लोकसभेन मिशन 272+ लक्षांत दवरून बसकेन पक्षान प्रत्येक फुडारी आनी कार्यकर्त्यांक मे मेरेन 100 दिसांची प्रचार कार्यावळ घालून दिल्या। 100 वोटर 100 मतदाता बनाएं, उसमें 100 वॉलंटियर्स बनाएं, उसमें 100 घरों से जाकर संपर्क करें, उसमें 100 लोगों से निधि संकलित करें। अगर ये बात हो जाती है तो 272+ का मिशन प्राप्त करना असंभव नहीं है। राज्य प्रादेशिकतेचो विषय काडटा तातूंत चूक कांयच ना। केंद्रान हुकुमशाही सोडल्यार सगळीच राज्यां वयर सरूंक पावतली अशें मोदीन उलोवन दाखयलें। रीजनल एस्पिरेशंस विकास की एक बहुत बड़ा अवसर भी बन सकते हैं। वो चुनौती नहीं है, वो अवसर है, क्योंकि हर राज्य की आगे बढ़ने के जो ललक जगी है, अगर दिल्ली वो जुड़ जाए तो कितनी तेज गति से आगे बढ़ सकते हैं, इसका मेरा पूरा भरोसा है भाइयों। गांधी घराण्याक पराभव पचोवपाची कापाजदाद ना। राहुल गांधी बरोबर घराण्याचे हाशे जायत म्हूण ताची आवय भिता म्हूण प्रधानमंत्री पदाचो उमेदवार जाहीर जायना असो तोमणोय मोदीन मारलो। परिवार के रूप में अपने आप को एस्टैब्लिश किया है। उनको विचार आता है लोकसभा का चुनाव महत्वपूर्ण है, कांग्रेस को जीतना भी चाहिए, लेकिन ये तो बेइज्जती का सवाल है कि चाय वाले से भिड़ना, बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही है। कोई बराबरी नहीं है। भाइयों बहनों, वे नामदार है और मैं कामदार हूं। जब पराजय बिल्कुल निश्चित दिख रहा है, बिना सामने नजर आ रहा है, तो क्या कोई मां अपने बेटे को बलि चढ़ाने के लिए तैयार होती है क्या? कौन मां अपने बेटे को बलि चढ़ाएगी राजनीति के राह पर? ब्यूरो रिपोर्ट प्रूडेंट।
बीजेपीचे कार्यकारिणीक दिल्ली गेल्ले आमदार सुभाष फळदेसाय आणि किरण कानोळकराचे पेटले म्हूण खबर वाऱ्यार गेली खरी तितल्यान विष्णूच्या दाव्याक घटसाण आयली। विष्णू म्हणटा बोडगेश्वरान आपल्याचेर हात घालतलो कोण ते खरे फट म्हयन्याभरान दाखोवन दिले। अलेक्स रेजिनाल्ड म्हणटा असली बगलाटा एक एक करून स्वता मुख्यमंत्र्याचेर येवचे पयली परिकारान आमदारांक शिस्त लावची। दिल्ली गेल्ले भाजपा आमदाराची केस्तांवां जाली म्हूण खबर पातळी खरी, मात तितल्यान विष्णूच्या हल्ल्याचो विशय परत चर्चेक आयलो। सुभाष फळदेसायचे तकलेक पोते पडल्यात। सुभाष म्हणटा दिल्ली केस्तांवां बिस्तांवां कांयच जावंक ना, तो निसरून पडलो। मात विष्णू म्हणटा ताचो आर्ग्युमेंट आनीक स्ट्रॉंग जाला। आपल्याचेर हल्लो करपी कोण खरो कोण फट बोडगेश्वरानूच दाखोवन दिलो। फोंडे भंडारी समाजाच्या मेळाव्याक आयिल्लो विष्णू प्रुडंटा कडेन उलयलो। हांव मेळाव्याक कित्याक वचूं नाशिल्लो की म्हाका भंय आशिल्लो मेळाव्याक की जे लोक क्रावडान वचूं शकता हल्लो केल्ले की तेंचेर कांय कारवाई जावना आनी गुन्हेगाराक अभय मेळ्ळें की तो निर्डावता परतो एकदां गुन्हो करपा जाता। त्या प्रमाणे आतां कितें जालां हें देवान दाखोवन दिलां। म्हाका दिसता बोडगेश्वरानूच हें दाखोवन दिलां खरें म्हणजे कोणाची प्रवृत्ती कशी आसा आनी कितें आसा ती, आनी ती आतां लोकांक कळुनी म्हणजे कोण खरें उलयता आनी कोण फट उलयता, सत्य कोण उलयता आनी असत्य कोण उलयता हेजो निवाडो आतां लोकांक करुनी। आतां कोणूय खंय निसरोन पडलो आसा जाल्यार आमी कितें करुया अशें हेजे फुडें आनी खूब जाण निसरोन पडपाचे आहा, इतलेंच लक्षांत दवरात। काल कितें जें जालां तें धांपपाचे सगळे प्रयत्न चालू आहा वेवस्थीतपणे। हे संस्कृतीक सरकार जावं सरकारचे कांय धोरीण जर फाटबळ दित आसत आनी ती धांपपाचो प्रयत्न करत आसत ही सामकी दुर्दैवाची गजाल। अलेक्स म्हणटा किरण कांडोळकरा सारकेल्ले आमदार लोकांक दिले म्हूण परिकारानच लोकांची चूक मागची। असली बगलाटां एक दीस स्वता ताचेर येवच्या पयलीं आमदारांक शिस्त लावची। बीजेपी म्हणटा ही पार्टी विथ अ डिफरन्स म्हणटीच ही ते एकमुखा मात झगडोंक लागले, एकमुखा मारोंक लागले। आमी कोण न्ही काडपाक, हांव सुसेगाद आसलो वयल्यान वफा तयार करतात की काँग्रेस MLA झगडटात म्हणून। सुभाष फळदेसाय आनी किरण कानोळकर म्हाका सदां इट्स टायम they have to learn how to behave themselves. रस्त्यार दोग जाण पिन बेबदी झगडे ते भाशेन म्हाका सदां आमदार झगडोंक लागलेले आनी आमदारांक आनी लायकी बी उरल्या। मुगे वन मोर रिक्वेस्ट इज टू द चीफ मिनिस्टर, बिफोर दे बीट यू अप, they all get together and beat you up, please put them in order, put some sense into them, let there be discipline among your fellows. We Congress fellows are always known to be indisciplined, but you have reached the height of indiscipline. I think the chief minister should take moral responsibility, say sorry to all the people of Kankon and say all the people to Kiran Kanolokar's constituency and say that I am responsible for you electing this type of legislators who don't know even to behave themselves in public. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर विवेक प्रभू आणि मयूर नाईक। 1.5 वर्सां फाटीं काणकोणच्या बिल्डिंगेचे कोसळिल्ले बेत्याचो प्रसंग बिल्डरान मनार घेतिल्लो जाल्यार आज थंय 31 कामगारांचो जीव वचपाचो न्ही। काणकोणचे कोसळिल्ले बिल्डिंगेचे स्लॅबाचो भाग जून 2012 काम चलता पडिल्लो। 3 कामगार जखमी जाल्ले, तेन्नाच शिनाल जाल्ले। आता पुलिसूय ते गजालीचेर तोंड उगडिनात, कागाळ सुद्धा केल्ली ना। हो प्रसंग स्वता पळयल्ले कामगाराच्या तोंडांतल्यान आयकयात बिल्डराची कर्मा। हेच बिल्डिंगे पोना आज ताचे पुताचो जीव गेला। काणकोणा कोसळिल्ले बिल्डिंगेच्या सुवातेर कामाक आशिल्लो हो नेपाळी कामगार, नाव कृष्णा कामी। 3 वर्सां आदीं पयले बिल्डिंगेचे काम सुरू जाल्ले, तेन्ना सावन तो कामार आसा। पोरू ताचो पूत सीताराम थंयच कामाक लागलो। ही बिल्डिंग कोसळ्ळी तेन्ना जे 31 जाण सोंपले तातूंत कृष्णाचो पुतय आसा। 3 साल हो गया काम करते करते ये बिल्डर में, और मैं आया उसके बाद मेरा बेटा, मैं गया, मेरा बेटा इधर वापस आया। बाद में मैं बोला चलो तू भी, बोला तो नहीं जाएंगे, थोड़ा महीना काम करके जाएंगे ऐसा बोला। बाद में ठीक है तू रह जा, मैं जाऊँगा करके मैं गांव गया। बाद में यहाँ ये घटना घट गया। फाटले कितलेशेच वर्सां सावन कृष्णा हे काम करता, ताका बांदकामाची बारीकसाण आसा। बिल्डर स्वताच्या फायद्या खातीर कशे सगळे सुरक्षा नेम खुट्याळाक लायतात ताचेर तो उलयलो। उबी जाता ती बिल्डिंग धड ना हे कामगारांक पयलीं सावन खबर आशिल्लें, मात बिल्डरान ती गजाल काना मनारच घेतली ना। जून 2012 म्हळ्यार सुमार 1.5 वर्सां फाटींच हे बिल्डिंगेचे फुडें बरें वायट जावं येता हाचे शिनाल मेळिल्ले। ह्या बिल्डिंगेचो स्लॅबाचे कुडके निखळपाक लागिल्ले, 3 कामगारांक मारय लागिल्लो। हमारा आपस में बात हो रही थी, नीचे पत्थर था, एक बहुत बड़ा पत्थर था, उसमें लोखंड लगा के वो पिलर उठाता है ना, वो पिलर बनाने का टाइम में इस तरह से बिल्डिंग नहीं होगा, हमने पहले बताया था। हम आपस में बाद में पिछले साल को 3 ये बरेंडा का 3 बरेंडा नीचे से सपोर्ट दिया था,
वो सपोर्ट दिया, ऊपर से स्लैब डाला था, नीचे से वो बरिंदे का वो गिर गया। गिरने के बाद और वो सपोर्ट भी गिर गया, 3 आदमी भी गिरा था सर। मैं इधर ही था उस टाइम। तेन्ना हे स्लॅबाक लागून जखमी जाल्लो एकलो कामगार अजूनही सारको उबो जाल्लो ना। नहीं, वो झारखंड का है, लेकिन उनका सुनाई में ऐसा आ रहा है कि वो एक तो पागल का तरह कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है, ऐसा हुआ भाई करके ये इधर रो रहे थे पहले, अभी वो आदमी नहीं है। बिल्डिंगेची फुडें धडगत ना हाचो आमकां दुबाव आशिल्लो, पूण बिल्डर सिरियस नाशिल्ल्यान आमी कांयच करपाक शकले ना अशें कृष्णा म्हणटा। आतां ताणें ताचो पूत वगडायला। आमी फक्त कामगार, आमी तोंड धापून आनी जीव मुठीन धरून काम करपाचें। बिल्डराचे हे कर्माच्यो जापो कोण दितलो? प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर मुकेश कुमार आनी मयूर नायक। आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव।